ढोल ताशांच्या गजरांत आयज राजधानी पणजी घुमतली। पणजेच्या 18 जून रस्त्याचेर शिगम्याची मिरवणूक जातली। आयज सकाळच्यानूच शिगम्याची तयारी नेटान चालू आसा। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खबराकार गौरीश आमोणकरान घेतलेलो शिगम्याच्या पूर्व तयारीचो नियाळ। अकादमीकडे तुम्ही पळोवपाक शकता हे सगळे फ्लोट्स हांगासर चित्ररथ हाडून दवरलेले आसा। वेगवेगळ्या तरेचे चित्ररथ हांगासर पळोवपाक मेळटा। रावण आसा, त्याच बरोबर यम दरबार केल्लो आसा। थंय एक व्हडलो ऐरावत हत्ती कसो केला, वेगवेगळे राक्षस केला आणि हे खूप सुंदर तरेन ह्या आर्टिस्टांनी हे चित्ररथ पळोवपाक हांगासर मेळटा। अजून म्हाज्या हिशोबान तर सगळे फ्लोट्स अजून चित्ररथ अजून हांगासर पाविल्ले ना। सांजे 5 मेरेन जसो जसो टायम वयतलो शिगमो सुरू जावपाक तशें तशें हांगासर गर्दी आसतली लोकांची। रोमटा मेळाचे सगळे लोक हांगासर उपस्थित आसतले। सगळे फोक डान्स म्हणा, सगळे कल्चरल जे एक्टिविटीज करणारे जे सगळे फॅन्सी ड्रेसूय म्हणा, सगळे लोक हांगासर गर्दी जमतली शिगम्या खातीर पणजेच्या। सांजे संग गोमंतक टीव्ही ट्यून इन करा आणि पळयात हो शिगमो फक्त गोमंतक टीव्हीचेर। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर।